A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता पेज 20 A36. बापा आमचो तूं मोकोताय, आमची मोदेची चूक दाताय, हो मोगोल कोंदीन वासाको, आपले जिवीत तुका भेटो, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोगूत जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोगूत जाता. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा ह्या दिवं. मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसात ती आतां आमी आमच्या आठवणींत हाडया. आयज बर्थडे सेलिब्रेट कोत्ता आनी देवाक दिनवासता आनी बरी सावध भलायकी मागता डॉक्टर बेन्सी दा सिल्वा. त्याच बरोबर मेलरेजा मास्करेन्यस ती आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात. त्या भायर बर्थडे सेलिब्रेट करतात सिल्वानो, आयलीन, लुईस आनी रिया. ह्या सगळ्यां पासून आमी मागया. डेन्झिल गोम्स देवाक दिनवासता कित्याक देवान ताका मागलेलें फावो केलेलें आसा. आमी एलिजियस आनी आन्ना ही आपल्या काजाराचो दीस मनयतात. तेच बरोबर मोनिका आनी लॉरेन्स ह्या सगळ्यां पासून आमी मागया. तांचो काजाराचो दीस देवान ताका एकठांय दवरलेले आसा. हे व्हडले उपकार देवाचे आनी ताणें आनिकूय तांच्या काजाराच्या बेसान प्रगती करचेक आमी तांचे पासून मागया. आन्ना उबाल्दिना पेरेरा हिच्या ओतम्या पासून, तेच बरोबर रोजारिना गोम्स मिरांडा तिच्या ओतम्या पासून आमी मागया. ही सगळीं इंतेसां मनांत धरून ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयची वाचपां आमकां शिडकायतली, चड करून शुभ वर्तमान. जेजू आमकां म्हणटा, तुमी उचांबळ आनी बेजूड जावं नाकात. कित्याक तो आमच्या सांगाता आसा. आमी जाल्यार असलें पातक आमी कबूल करया आनी म्हणया, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलोतकोर. ह्या दिसांनी आमी जाणो आमची भाव भयणां बरीं आसात, बरीं नात आनी थोडीं मरण पावतात. मोत्ताना आमकां सगळ्यांक दूख लागता. पूण आमी जाणो जावंक जाय, जेजून आमकां कितें सांगलां पळय तें, तो बापाशी पोत्तून वेता. तो तेच भाशेन आमची भाव भयणां हांगसर तांचें पयण जालें म्हणटोच तीं स्वर्गार वेतात. तांकां आमी बरे भाशेन धाडूंक जाय, मागणें करून आनी खुशालकायेन, कित्याक ती आमचे पासत मागीर विनंती करतली. तेच भाशेन आमी करूंक ना जाल्यार, आमी ती वेतात म्हणून आमी चड आनी चड दुखान भरल्या जाल्यार, तर हें दूख आमच्यान काडूंक जायना जाल्यार, असले आमचे पातक आसत जाल्यार आमी देवा कडेन बोगसणें मागया. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकलोतकोर. आनी जेजू म्हणटा, हांव म्हजे बापायचे येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत सादतां. आमी तो ते भाशेन आमचें जिवीत सारूंक ना देवाचे येवजणे प्रमाणे, जाल्यार देवाचें बोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलोतकोर. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंभाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. तुवें बासायलेली देणी आमी ओळखूंक पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव दरिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बोरवासो थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक Amen. देवाचे उतर आतां आमी तो आयकूंक तयार जाल्लेले आसा सितीदान देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवया. धोर्मदुताच्या येतेसा वेलें वाचप. अंतुकेक आनी इकोनियेक तावन थोडे जुदेव आयले. पोरचेक कुबडावन ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण सोजमून ताका शारा भायर ओड्डून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवतणी एकठावले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बेक शारांत शुभ वर्तमान पुरगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान एंतोकियेक पावलो. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोस दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवीत सभेक ताणें जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या समयाचे आदीन तांकां केलें. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पानाफ्लीक पावले. पेर्गा गांवांत देवाचें उतर पुरगोट्टूच ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून एंतोकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतोच पवीत सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केल्लें तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतोरें. देवाचें हे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं. परत म्हणया. तुझे तुझे भोग भोग सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची मोहिमा गाजो. तुवें रोसलाय तें सोगलें तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजे वंदन करूं. तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुझे भोग सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची मोहिमा गाजो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तव्यां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कोडीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवटकी तोगता. जबाब. तुझे भोग सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची मोहिमा गाजो. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वखाणणी आनी ताच्या पवीत नांवाची सगल्यो रोसना स्तुती करूं. शासनाच्या शासना. जबाब. तुझे भोग सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची मोहिमा गाजो. उद्गार. मरण सोसूंक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंक जावंक आनी अशें आपले मोहिमेक भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमचें काळीज उचांबोळ वो बेजूड जावं न्हय हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोशभरीत जातले आसल्यात कित्याक बाप म्हजे वोन व्हड हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फॉर्मायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखानी तुका क्रिस्ता भयणीनो आनी भावनो जेन्ना आमी उत्सांबोळ आसता तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका सांगलां कशे भाशेन तीं जेजू सरशीं ताका आजीर जावन वेळ सादतात घरांत ओ सांतिस्मू साक्रामेंत अशें आनी सांत भोग पर्यंत तेंच सांगतात आमकां एका वराच्या मागण्यांत अर्दें वर तरी सगळें तोडमोड आसता भितरल्यान पूण मागीर सट करून एक शांती भितरल्यान निर्माण जाता म्हणजे कितें तांकां जेजूचो अणभव घडटा हें मनांत दवरात जेन्ना आमी उचांबूळ आसता बेजूड जाता तेन्ना ताचेशी रावया तुमकां हांवें सांगलां कशे भाशेन तो आमचें सवें प्रत्येक सुस्कारांत आसा तो त्या पावंड्यार तर आमी येत जाल्यार हें सगलें भितर आहा तितलें ताचेर दवरलें की ना तो आमकां भितरल्यान शांत करतलो संवसारी भशेन आमकां शांती दिवंक जाय तांच्यान दिवंक जायना कित्याक संवसारांत आसा तो उचांबोळ हाडटा आनी आमी ताचो पाटलाव केन्ना करूंक लागता जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना ताचो पाटलाव करूंक लागता कित्याक तो आमकां आमची चिंतनां कशी जावंक जाय ती सुचयता पूण हीच चिंतनां तर आमी देवाक जेजूक दीत जाल्यार ती आमकां तातूंतल्यानूच शांती मेळोंक लागतली हाका म्हणटा आमी डिसर्नमेंट हें निरीक्षण करूंक आमकां देव कृपा दिता आनी जेजून आमकां सांगलां खूब शिकयता तो आमकां हें मनांत तर आमी धरीत जाल्यार त्या त्या वेळार आमकां तें पुर्तीपणी समजून येतलें आनी आमी त्या भशेन जिवंक लागतले पळयात पावलो कसो मागण्यांत रावता उपवास करता उपवास कित्याक करता तो कित्याक जें आमचें आपलेपण आसा तें तोडून उडोवच्याक आतां पळय आमकां संय जाता न्हय जेवणाची सकाळीं उठलीं आमकां चाव जाय हें जाय तें जाय संयर पडटा आमकां तरी मनशां म्हणटात आमच्यांनी ही संय मोडूंक जाता जनावरांक खूब पाटी मोडूंक जायना एक पाटी संय केली की ना ते संयरूच आसात ती आनी हे भशेन आमचीं भाव भयणां आसतात वय भुरगीं आसतना म्हणल्यार हितून आमच्यान खूब खावंक जाता पूण विदात जाली की ना तें सगळें खावंक जायना पूण भुरग्यां भशेन आमी खावंक लागता हें सारकें न्हय हें आमी बदलूंक जाय तें बदलच्याक आमकां ती घोटाय आसूंक जाय नाकारूंक ना म्हणूंक कित्याक तें म्हज्या बरें न्हय ते भशेन पावलो जी आपली चिंतनां आदली आसलेली आदली चाल आसलेली ती नाकारूंक आनी जेजूची पद करूंक तो उपवासान रावतालो जेजूच्या एकवटान मागण्यांत आसतालो आनी ताका लागून तो जेजूचोच एक सांदो कसो दुसऱ्यांक जेजूशी हाडटालो आतां तेच ताचे सारके आसलेले आदीं ते
नाकारतात पत्करिना आनी ताका बरोच पेटतात मोरो पर्यंत आनी ताका तसो सोडटात भायर उडयतात शारांतलो तो सारको बेशुद्ध जावन मेलोलो कसो आसलो पूण क्रिस्तांव येतात आनी ते आयले की ना ताचे भोंवतणी ताका एक नवी घोटाय मेळटा पवित्र आत्म्यान तो बरो पेकोवणी कशी मेळटा ताका उबो जाता आनी परतून त्याच गांवांत वेता ताणें ताका इतलो मार दिलोलो पूण तो तांचो मोग करता तो न्हय जेजूस ताचें सोबें आमचीं भाव भयणां खूब जाणां आसात हेच भाशेन तांकांय उतरांनी कोन्यांनी नाकारलेलीं आसा पूण तरी पूण तीं तांचो मोग करतात हें देवाचें देणें आनी आमचे बरोबर खूब जाणां आसात तसलीं भियेनाकात कित्याक आमी देवाची येवजणे प्रमाणे तर आमचें जिवीत सादता जाल्यार संवसारांत आसा पळय ताका जेजू सोबें हारायलेलो आसा ह्या वाचपान आमकां जेजून सांगलेलें आसा आनी तेच भाशेन पावलू सोबें जाता तो मागीर थंयसरूच न्हय सगल्यांक जेजूची बरी खबर दिवंक येता जीं कोण तयार आसा तीं पत्करतात जीं कोण नान तांकां थोडो वेळ जाय हांकां लागून मागीर तांकांय ती करपा मेळटा हे भाशेन भयणीन आनी भावनो जेन्ना आमी आमच्या घरांनी जियेता सगळें सारकें आसा पूण जेजूक एकवटून तर आमी सगळें करीत हाचो फायदो सगळ्या आमच्या भावा भयणांक जातलोच मेळटलोच सांत बोग तशेंच जियेलेत न्हय आयज एकलो फ्लोरियन म्हणून चवथ्या शेंकड्यान ताचें म्हणून हितून मरण जालें 255 वर्सां ताचो जल्म ऑस्ट्रियाक जालो तो रोम फावजींत बरो अधिकारी जायत गेलो कित्याक तो कोन्यांनी बरो आसलेलो पूण तो क्रिस्तांव नासलेलो पूण ताणें क्रिस्तांव कोणभोवल्या उपरांत तो एकदम थोटकलो हे कशे भशेन जियेतात जेजूक एकवटोन आनी हे पळय पातशाय आसा तांचे देव आसा तांकां नाकारतात ताणें बावचून घेतलो आनी तोय क्रिस्तांव जावन ताका अधिकार आसलेलो ह्या सगळ्या क्रिस्तांवांक बरीच तांकां बंदखणीन घालपाक वायट करपाक तो करिना जालो ताका जबाबदारी ताची कित्याक पाळिना म्हणून ताका विचारूंक लागले कोन्नाय तर तुका आमी बरोच पेट दितले हांव आनी ताणें बरोच पेट घेतलो एक पाटी न्हय 2 पाटी आनी शेकी ताका एक दांतें ताच्या गोळ्याक घालून ताका दर्यानूच म्हणजे न्हंयेंत उडयलो पूण थोड्या क्रिस्तांवांनी वचोन ताका काडलो आनी पुल्लो पूण तो तांकां परतून दिश्टी पडलो आनी मागीर एके बायलेक ताणें सांगलें म्हाका आगुस्तिनाच्या त्या मोठांत पुरात म्हणून आनी ताका थंयसर पुल्लो पूण तो एकदम फामाद आसा ऑस्ट्रियाक आनी जर्मनीक हे पळय उजो पालयता तांचें नांव त्या तांकां दिलेलें आसा फायर फायटींग म्हणलें की ना फ्लोरियन म्हणटात ते तांकां कित्याक तो सगळ्या तो उजो पळय आसा तो भस्म करता ताका तो पालयता एके वतीन त्याच भाशेन ताणें आपलें जिवीत क्रिस्तांव बरोबर सारलें तांकां पालोवंक सोदताले पूण ताणें जेजूक एकवटोन आमी पावलोले जाता पूण दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगान पेटोवंक ताणें हे भाशेन आपलें जिवीत सारलें भयणीनो भावनो आमी हे भाशेन जियेता ही कृपा आमकां अदीक मेळच्याक ह्या सांताची आमी ताचे कडेन विनंती करया आनी तो आमकां मदत करतलोच जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आनी हेर सांत भक्त आमकां मदत करतात ते भाशेन हे सगळे आमकां मदत करतात आमचे हात अशे वटेन दवरया दोळे बंद करया आमची काळजां जेजूच्या मोगान अदीक पेटोन येवन ताची उतरां ताची कोन्यो ताची चाल आमचे सोबें अदीक दिसच्याक आमी ताका आमचें जिवितूच प्रत्येक सुस्कारान समोर पळया आनी जेजू भाशेन जावन आमचें जिवीत आमच्या भावा भयणीक आमी सारया तर हे भाशेन आसतना सगलीं जीं इंतेसां तुमचें आसात मागणी आसात आनी ह्या मिसाचीं आसात तीं सगलीं मनांत काळजांत हाडून आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागया संवसारांत कोरोना व्हायरस अदीक आनी अदीक वाडत आसा देवान आमकां साल्वार करची सांबाळची आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो करचें म्हणून आतां हे मागणें आमी
बापाक उबारया. सोर पुदेदार आनी काकलूतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव, ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्याक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सिन आतां भायर सरलेलें आसा, पूण आमच्या लोकांक तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. C39, page 45, Undya आणि Sorya Bori, page 45, C39. Undya आणि Sorya Bori, तुका बापानी रोंदोरी, आमका दिता जेजू बोरी, आमका दिता जेजू बोरी. बापा आमची किरकोळ दाना, जेजू चे मास्रो गोड जावं दी. सगळ्यांक आमका भुरग्यांक तुज्या, जेजू सदांच एकटून रावं दी. Undya आणि Sorya वांगडा दिसा हातवार मोगाल बापा. सोगोट आमी दिता तुका, सोगोट आमी दिता तुका. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सोबा उपकारी काळजान तुका हें देणें ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सुर्गींचो तो उचारो व्हरतो अप्रुमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो, कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दवाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा, तोच आमचो सारथी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. हूं सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरोनाचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सांनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, कितलो जेजू आमकां एकवटोन सगलो गोत जियेता. आमचें जिवीत जावन आसा जेजूचें, कित्याक ताणें सांगलां हांव जिवीत म्हणून. आमचें जिवीत ताचें सोबें आमी दवरया, सगलीं आमची इंतेसां आनी ताका एकवटोन आमी एकामेका पासत मागून म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय, जोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदूतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सव्या जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पर्यंत तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जिविताचें उदक, जिविताचो उंडो. D23 पेज 60. D23.
देवाचे उदकावो पियूंक येवचे तानेल्यारू जिविताचो उडवावो खावंक येवचे भुकेल्यारू आमचो वत्मो तानेला तुका पियूंक आशेता आमचो वत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता आमचो वत्मो तानेला तुका पियूंक आशेता आमचो वत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे सोमरवणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवणपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पुतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां. आमेन. आमेन. Q5, page 167. बापा मोजा मोगाला Q5. बापा मोजा मोगाला, बापा मोजा मोगाला, बापा मोजा मोगाला, बापा मोजा मोगाला. मोजें जिवीत तुज्या हातांत